मायमोगाचे येवकार मनीषा जाधव सुरेख पळयाचे हेडलायन्स। व्हड प्रमाणात जमीन बळकावपाचे प्रकरण खर कारवाई करून तातूंत संबंधित आशिल्ल्या सगळ्या आरोपींक बेगोबेग अटक करात अशें म्हणत बेतोडकारांनी केली निदर्शनां। कुंकळी उद्देगीत वसणुकेंतल्या घातक कोयराचो परिणाम थळाव्यांचेर सुमार 4 वर्सां सावन करतात कागाळ, शेवटाक सुवात नितळ करपाचे सुरू जाले काम। साखळी वाठारात रस्तो खणिल्ल्यान ट्रॅफिक येरादारीत भोव आडमेळी। मुखेलमंत्र्याच्या वाठारात ही सुवात आसूनय लोकांक सोसची पडटा कळ, केन्ना घेतले दखल, लोक पळयतात वाट। आणि आताच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। वाठारात व्हड प्रमाणात जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात पुराय चौकशी जावची अशी मागणी करपी बेतोडकारांनी निदर्शनां केली। खर कारवाई करची आणि तातूंत संबंधित आशिल्ल्या सगळ्या आरोपींक बेगोबेग अटक करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। जमीन बळकावपाच्या प्रकरणात एफआयआर नोंद जाल्लो आसलो आणि एका मध्यस्थाक अटकय केल्या, तरी हेर आरोपींची खोलायेन चौकशी करची आणि बनावट टीसीपी एनओसी आणि म्युटेशनान अधिकाऱ्यांचो हात आसपाचो दुबाव थळाव्यांनी केलो। हे 215 प्रकरण जे आम्ही 1.5 वर्ष पयलीं हे फोंड्यान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे जाग्या बद्दल लोकांक अवेरनेस केल्लो आणि त्या टायमार अश्यो गजाली घडलेल्यो की हे जाग्या खातीर 4 मनशांनी एनओसी मागलेली पंचायती कडेन आणि ती कितें म्हणून मागलेली तर आमच्या हे जाग्या खातीर बुश कटींग आणि फेन्सिंग करून आमकां एग्रीकल्चर दिवपा खातीर म्हणून। आणि काही दिसांनी अश्यो गजाली घडल्यो की त्या जाग्यार सगळे जाग्यार बुलडोजर भोंवडून दोंगर काबार करून थंय प्लॉट तयार जाले आणि ते प्लॉट तयार जावनूय बी ते आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली त्या टायमार जवळ जवळ 31 प्लॉट मोटेशन जाल्ले। त्या टायमार आमी जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकांक कळयलें की हे जे पळय काम चल्लां तें इनलिगल चल्लां आणि हे जे पळय आसा पळय न्ही ते बोगस हितून लोकांक जे पळय प्लॉट विकता तेन्ना आमी हो इश्यू घेवन पंचायतीन गेले तेन्ना आमकां सरपंचा कडेन म्हाका स्वता आणि आमच्या बरोबरचे वांगड्यांक अशें एक त्या दिसा उत्तर मेळ्ळें की ही जी पळय प्रॉपर्टी आसा ती प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा तितून आमी इनवॉल्व जावंक शकना म्हणून। पूण प्रत्यक्ष त्या टायमावयलो जो पळय मधू खांडेपारकार हो सरपंच आशिल्लो तो म्हाजे कडेन त्या टायमार फुटींग उलयलो कित्याक तर तेंच्यांनी जे मनशांक हांकां एनओसी दिली ती बुश कटींग आनी फेन्सिंग करपाक जाल्यार आमच्या बेतोडे एरियेक ह्या जाग्यार डोजर घालून सगळे हिल कटिंग करून प्लॉट कशा पद्धतीन जाले हे जेन्ना आमी तांकां विचारले तरी आसतना तो म्हणालो तेका तुमी आमकां विचारूं शकना तुमी केशीक फुडें वचा म्हणून। तेन्ना हांव आज ह्या प्लॉटा खातीर आमच्या बेतोड्याच्या वतीन सगळे हांगासर गांवांत आमच्या बेतोड्यान प्लॉट घेतले लोकांक सांगूंक सोदता की बेतोड्यान आयज 2-4 जाग्याचेर अशाच पद्धतीचे प्लॉट चालू आसा आणि ते प्लॉटाक आमचे पंचायत जबाबदार आसा। पूण पंचायतीन खंय तेजे दखल घेतली ना आणि तितून सरपंच आणि सेक्रेटरी जो आसा तितून खंय तरी इनवॉल्व आसा अशें आमकां दिसता। एकंदरीत जर तुमी हांगा जर पळयत जाल्यार सविस्तर अशें आसा की जमीन जी आसा ही 55,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा हांगासर आणि जमीन 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही हांगासर सेटलमेंट झोन आसा आणि 45,000 स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ही नॅचरल कवर झोनाच्या अंडर येता। सो आमची मागणी आसा की अशे पद्दतीन कशे प्लॉट तेंच्यांनी विकल्यात आणि कशे पद्दतीन तेंच्यांनी कितें केलां हेजेर आयज सपोज हांगासर चौकशी जावपाची अत्यंत गरज आसा अशें आमकां दिसता। तेच प्रमाणे टीसीपी डिपार्टमेंट जे आसा हे टीसीपी डिपार्टमेंटान फेक एनओसी जवळ जवळ 50 फेक एनओसी करून हांगासर हे प्लॉटिंग विकपाक तांकां मदत केल्ली आसा। सेक्शन 49(6) जे आसा हेच्या अंडर जर आमी पळयत जाल्यार हेंचेर इन्क्वायरी जावप हें आयज काळाची गरज आसा, अत्यंत गरजेचें आसा। गव्हर्मेंटाचो एट प्रेझेंस आनी फाटले 1.5 वर्सां नेगेटीव रिस्पॉन्स मेळ्ळा म्हाका। खंयच्यान म्हाका हेल्पफूल अशी एक हेल्प मेळना। सीएम जावं इवन आमचो टीसीपी मिनिस्टर जावं साउथ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जावं फोंडा कलेक्टर जावं मामलेदार जावं सब रजिस्टर जावं इवन टीसीपी डिपार्टमेंट म्हाका सगळ्यांनी अशें मॅक्झिमम टायम निग्लेक्ट केले की हांव मॅक्झिमम आरटीआय घालता एवरी डिपार्टमेंटाक आनी आरटीआय घालता म्हाका रिप्लाय दिता तेन्ना ते इरिटेट जाताले। एप्रुवल कांयच घेतले ना टीसीपीचे ना पंचायतीचे ना सनाद ना कन्वर्जन कांयच ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार। गोयचे शिमेचेर सुरक्षेचेर गंभीर प्रस्न उपरासता। गोय कर्नाटक शिमेचेर आशिल्ल्या पोळे चेकपोस्टाचेर सीसीटीव्ही कॅमेरे काम करिनात। मुळावी बांदावळ वायट, वायरिंग दोशी आणि निरीक्षण प्रणाली फावो त्या प्रमाणात नाशिल्ल्यान राज्याची राखण करपा खातीर आशिल्ली फ्रंटलायन भिरांकूळ दिसता। गोय कितले सुरक्षीत आसा हो व्हडलो प्रस्न उपरासता।
हे पोळे चेकपोस्ट गोंयांतलो एक म्हत्वाचो प्रवेश बिंदू. पूण घट्ट देखरेख दवरचे बदला कार्यक्षम नाशिल्ले सीसीटीव्ही कॅमेरे, वायरिंग वायट आनी कठीणपणान वापरपाक येवपी निरीक्षण प्रणाली आसात. नियंत्रण पड्डो सामको ल्हान आशिल्ल्यान अधिकारी रियल टायम दृश्टिकोन नासतना उरतात. डिजिटल पुलिसिंगाच्या युगात गोंयची शिमो दुर्लक्षात आडखल्ली दिसता. आज आमी आसात ते पोळ्या मेटार आसात आनी ही पोळ्याची जी गेट आसा ही कर्नाटका आनी गोंयची गेट आसा आनी हांगच्यान कर्नाटकांतल्यान जितले गाडी येतात कर्नाटका वतात हो मेन रोड आसा आनी ही गेट आसा. ह्या गेटीचेर आज आमी आसात. हांगा आमी इतलेंच सांगतात की आमचो सरकार म्हणटा की आमी डिजिटल वर्ल्ड म्हणून आमी डिजिटल वर्ल्डा कडेन सद्याक आमी पावले कडेन आसात. आमची टॅक्नोलॉजी जी आसा ही सगळी ऑनलायन जाले कडेन आसा. पूण हांगा जेन्ना आमी हांगा पावले त्या टायमार हांगा पळयलें जाल्यार हांगा CCTV म्हणटा ती चलना. हांगा कॅमेर बसयले कडेन आसात, कॅमेर नांवां बसयले कडेन आसात, तेजी CCTV म्हणटा ती चलना. आमी जर डिजिटल वर्ल्ड म्हणटात जाल्यार हे CCTV बरे आसपाक जाय आसता. त्याच बरोबर हांगा तांकां जे रावपाक पळय ऑफिस दिल्ले कडेन आसा जी चॅकपोस्ट म्हणटात ह्या चॅकपोस्ट सुद्दां सारको ना आनी हांगची वायरींग पळयल्यार वायरींग सुद्दां सारकी ना. म्हणटकीर हेजे वयल्यान कळटा की आमी कितली मुखार आसा, आमची टॅक्नोलॉजी कितली एडवान्स आसा ही हेजे वयल्यान कळटा. हांगा आतां गेले जाल्यार हांगा हरशीं कांयच ना. हे जो चॅकपोस्ट आसा हो बरो जावपाक जाय आसता आनी बरे ऑफिसर हांगा जाय असतात, बरे टॅक्नोलॉजी यूज करून हेजेर जे पळय कितें इलिगल येता हांगच्यान ते पळोवपाचें जाय आसता. पूण हांगा पळयलें जाल्यार तें चलना. हांगा आमी ऑथॉरिटी सांगूंक सोदतात की तुमी बेगीच्या बेगीन हांगा हे जे CCTV कॅमेरा आसा हे सारके इन्स्टॉल करचे. हांगा ती स्क्रीन आसा ती पळयली तुमी येदीची आसा, कॉम्प्युटराची स्क्रीन तरी बरी व्हडली उरता पूण ती हांगा लायली ती सारकी ना. म्हणटकीर तुमी फाल्यां जर हेवटेन जर कोणी जर कितें मर्डर करून या डकेटी धाडून जर हांगच्यान जर गेलो जाल्यार तुमी धरतले कशे. चेकपोस्टाचीच स्थिती चिंतेची चित्र रंगयता. मुळावी बांदावळ इबाडल्या आनी अधिकाऱ्यांचे विसव घेवपाचे सुवातेर लेगीत वायट स्थिती आसा. राज्याची राखण करपाचे काम दिल्ले लोक मुळाव्या सुविधां बगर काम करतात. फ्रंटलायन इतली दुबळी आसल्यार तातूंतल्यान एक व्हडलो प्रस्न उप्रासता. गोंय आपल्या शिमेचेर धमक्यो, बेकायदेशीर प्रवेश वा स्मगलिंग हाताळपाक कितले तयार आसा. कॅमेरे नासतना रिकॉर्ड ना, पुरावो ना आनी आडोप ना. विश्वासात घेवपा सारकी डिजिटल पळोवणी नासतना गुन्यांवकार पार केल्यार अधिकारी स्मगलिंग कशें सोदून काडटले, पुरावे एकठांय कशें करतले. पोळे हांगा मुळावे तंत्रगिन्यान नाशिल्ल्यान गोंयच्या सुरक्षे विशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. आता तांचे परस व्हडलो प्रस्न म्हळ्यार जापसालदारकी. मुख्यमंत्री, गृह मंत्रालय पोर्टफोलिओचोय प्रभारी आशिल्ल्यान ह्या चुकांक कोण जापसालदार आसा. जेन्ना आपल्या शिमेचेर मुळावी डिजिटल पळोवणी लेगीत नासता तेन्ना राज्य सुरक्षीत आसा असो दावो करपाक शकता. गोंयांत गुन्यांव वाडत वता तशें ताच्या सुरक्षा वेवस्थेन पावल दवरचें पडटलें. कारण दुबळी शिमो फकत उल्लंघनाचो धोको ना, ती तांकां आपयता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक, रावत लिन्सी मिनेझीस आनी अरुण नायक. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कुंकळी उद्देगीक वसणुकेत घातक कोयराचो परिणाम थळाव्यांचेर, लागसरच्या शेतकाऱ्यांचेर जावपाची कागाळ लोक 4 वर्सां परस चड काळा सावन करत आसात. ह्या घातक कोयराक लागून कांय लोकांच्या जिवाक लेगीत धोको निर्माण जालो. इतल्या वर्सां उपरांत आतां हो नितळ करपाचें काम सुरू जाला. कुंकळे उद्देगीक वसणुकेंतल्यान घातक कोयर काडून उडोवपाचें काम सुरू जाल्ल्यान कुंकळकारांनी हो एक इतिहासीक दीस अशें म्हळां. तशेंच तांकां आतां कांय प्रमाणात थाकाय मेळ्ळ्या. काम सुरू जावपाक येवकार दिवन थळाव्यांनी फुडले पिळगे खातीर सैमाची राखण करपाचो उलो मारला. एक इतिहासीक दीस आमच्या मतदारसंघात आणि कुंकळच्या गांवांत, कित्याक खास करून हे जे हेझर्डस वेस्ट इतली वर्सां जाली, इट वॉज लायंग हियर ऑफन आनी हेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणूच घेनासलो. आनीक हेजो परिणाम कुंकळकाराच्या आरोग्याचेर जातालो. जायते पोल्युशन जावपाचे, हेझर्डस वेस्ट म्हणून जेन्ना क्लासिफाय जालो त्या वेळार पयलेच जेन्ना आमी आमदार जाले आनीक आमदार जाले नंतर आमी हो प्रश्न विधानसभेन मांडले. त्या वेळार पयलो बाब निलेश काब्राल जो एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो, आनीक त्या वेळार आमी प्रयत्न केले की हो वेस्ट
हुंय ना हुंय ट्रान्सपोर्ट जावपाक जाय. त्या वेळार अमकी सायट हेझडस वेस्ट मॉनिटरींग म्हणून हुंयची सायट आयडेंटिफाय गोंयभर जावंक नाशिल्ली. आनीक नंतर बाब आलेस सिकेराय जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर जालो त्या वेळार खूब एक चर्चा जाली, एक डिबेट जाली. आनीक त्या वेळार तेणें म्हाका उत्तर दिलेलें की हेजें रिक्लासिफिकेशन जावपाक जाय म्हणून, हेझडस वेस्ट खरें आसा वो ना म्हणून. त्या वेळार आमी ताबडतोब जेन्ना नेरी दुसरे गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे सॅम्पलां घेवन इट इज प्रूव्ड दॅट दीस वेस्ट आनीक हितून हार्मफूल हेझडस मटेरियल आसा which are very harmful for the health. People have lost their lives. आनीक आमी लास्ट सेशना पासून जर चयल्यार द कन्सिस्टन्सी अगेन्स्ट दीस हेझडस वेस्ट गव्हर्मेंटान तेन्नाच्या गव्हर्मेंटाक तेका पेटंट करून रावपाक जालो ही वेस्ट क्लियर करपाक. कित्याक एनवायरमेंट एक्टाचेर ते आवडटे करूंक ना. तितली गव्हर्मेंटीन गेले लास्टाक MLAन केले आनी एपिला गेले. एपिला वचून निकोमेट बंद करची पडली आनी दोनी इंडस्ट्री बंद करून वेस्ट आनी पिसुले हेझडस वेस्ट होगे पेटिशना लागून गव्हर्मेंटाक वचचें पडलो. कित्याक हेझडस इंडस्ट्री फास्टर जाल्यार पयलो वेस्ट ट्रिटमेंट फेसिलिटी आसपाक जाय. सो तेका लागून पिसुले गव्हर्मेंट एक्वायर करून हेझडस वेस्ट इंडस्ट्री आयज थिंगा ट्रिटमेंट थिंगा करता. आनी हे आतां वेस्ट ऑलमोस्ट 40 वर्सां जालीं. 40 वर्सांनी वेस्ट जाल्यार परत एक आमचे MLA आनी भितर तेका बोर्डकाराच्या नांवान आनी आमच्या पर्सनल वो आज हेझडस वेस्ट जो हिंगा एम्प्टी कोतले तो फोकाणा काम न्हू तें. दॅट इज 13 crores 15 crore वो हें. आनी हो जो आमगे सीएमान सँक्शन केला वो हें एक बरें सीएम स्टेप गेला आनी तो अंडर लिडरशीप ऑफ युरी आलेमांव. हें आतां हेज्या पयलीं आमगे जावपाचें पूण आमी कुंकळकारान जायते सफर जाले. पूण आतां पयर फाटीं आमगेले 7 प्रोजेक्ट एकूच दिसाक इनॉग्रेशन जालें आनी म्हणटो थोडे एक हँडफूल मनीस हेंच्या दोळ्यांचेर येयले आनी ते जोगेल कशें मारता ते भाशेन तें दोळ्यांचेर तें जोगलावन मारलें. पूण आतां कितें जालां थोडे मनीस आहाय ते कितें करून भोंवताय थोडे आतां एक डेव्हलपमेंट जाता थिंगा मिस्टेक काडून भोंवताय. पूण आतां हें आतां काटा तेजे वयल्यान आतां एक लागून तेंगेले हे पड नेगेटीव म्हणटा तेंगेले एक लागून तेंगेले स्टेटमेंट ना म्हूण ते केन्ना एक बरें कोत्ते वस्तू वयल्यान हे केन्नाय सांगनाय. म्हणटच हांव लोकांक सांगूंक सोदीत तें जेन्ना कुंकळ्यान डेव्हलपमेंट जाता तो डेव्हलपमेंटा खातीर झगडाय. ताचेर आमकां सांगून दिसता हेजे पयलीं कितले वर्स आमी पोल्युशन खायलें. आमचे MLA येयले जायते गेले खूब जायत फावटी पोल्युशन बोर्डाचे लोक येता म्हणून फॅक्टरीवाल्यांनी युवा करून घेवप घेवन हें करप आनी परत आनी कांय 15 दिसांनी परत तें चालू जावप पोल्युशन. तशें आतां जावपाक जायना. चड आमचे गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा तांकां म्हाका सांगून दिसता हेजेर सारके लोक दवरचे अलर्ट रावचे आनी आमचे कडल्यान सामकें हें करचें. हो हजार्डस वेस्टा लागून आज कितलेशे लोक हिंगा पिडीत आसा. कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक किडनी पिड्यार जाला. भायली हेल्थ हेतून रिपोर्ट गेल्लो. जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आमगे मिटींग जाल्ली तेन्नाय हांवें सांगलें तुमी हेल्थ सर्वे कुंकळची अत्यंत गरजेची आसा. ह्या सरावंडींग ती जरूर करची कारण कितें इफेक्ट जाला तो तेजेर कळटलो. आनी हांव तुमकां मुद्दाम सांगूंक सोदतां की पोल्युशन आज आमच्या हिंगसान वयता पूण बाकीच्या फॅक्टरीचेर जशें सरान सांगला तेजेर पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान लक्ष दवरचें. फक्त पोल्युशन येता म्हणून त्या दिसा 2 दिसा फॅक्टरी बंद दवरपाक जायना. आमकां टोटल सेफ्टी जाय. आमी डेव्हलपमेंटाच्या मातशी सुद्दां एगेन्स्ट न्हू. ग्रीन फॅक्टरी हाडा, कुंकळकारांक जॉब दिया, गोंय वयर काडा पूण इंटर्न मनशाच्या लायफाचेर न्हू, पोल्युशनाचेर न्हू. तेजेर आमी सदींच एगेन्स्ट आसतले. मी एक हेजिटेशन करून सबंद गोंया भोंवतो म्हूण लोहिया मैदानसान आझाद मैदाना भशेन वयतो म्हूण आमी कित्याक हें जायना जाल्यार हो टोटल शेर जो आसा जो लोकांगे हार्ड वर्क आनी हें एक एग्जाम्पल कुंकळकारांनी सेट केला की गोंयाक खंय तरी अशें करून एनवायरमेंट डिजास्टर जावचो न्हू हेज मुखार. आनी एकू मागता की जे न्यू फ्युचर जनरेशन जे आसा तेमी एक आपल्या एनवायरमेंटाचेर कित्याक एनवायरमेंट आसल्यार सगळें आसा हेचेर केअर दवरचें. आनी जे प्रश्न जे आमचे MLA युरी आलेमावन जे प्रश्न विधानसभेक मांडले आनी गाजयली विधानसभा एक गाजयल्ल्या भशेन आतां ताणें म्हणले त्या भशेन थोड्यो वस्तू गव्हर्मेंट घेयना मनार पूण ह्यो वस्तू
गव्हर्मेंटा मनार घेवची पडल्यो, कित्याक प्रेसूय भावांनी ह्यो इतले हायलायट केल्यो टॉक्सीक लेगसी म्हूण. आमगेलो जावं द गोवन, हेरल्ड, गोमंतक, सगळे 365 सगळी जे पत्रकार भाव आसा हांव तांकां देव बरो करता कुंकळकारां वटेन. आनी इतलेंय आशा दवरता की हो डंप जो आसा तो बाय नोव्हेंबर डिसेंबर म्हळ्यार क्लियर जावन कुंकळी हो आमचो गांव आसतो एक पयलीं भशेन एनवायरमेंट डिजास्टर सगळी काबार जावची. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. साखळी वाठारात रस्तो खणिल्ल्यान ट्रॅफिक जाता. हो साखळीचो मुखेल रस्तो आशिल्ल्यान येरादारीक भोव आडमेळी येतात. कितलेशेच म्हयने जाले रस्तो तशाच तसो आसा. हो मुद्दो मुखेलमंत्र्याच्या स्वताच्या वाठारात असूनय लोकांक ह्यो आडमेळी लोक जाप मागतात. पळयात महेश गोयकाराचो रिपोर्ट. डेली हांगा हाली ट्रॅफिक जाम जाता. मोठ्यान मोठी लायन लागता ती हॉस्पिटल ती पूल पर्यंत. आनी हेचो जो त्रास आसा तो साखळीसून जे लोक येता वयता तशेंच थळावे लोक आसा तांकांय बी जाता. एक कित्याक तर म्हणल्यार हांगा कितकेशे म्हयने जाले हांगासर सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट हेचें काम चालू आसा. आनी हे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचे कितें तें खबर ना. ते आपल्याचें काम सारकें करता वा ना हेचेरूय प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता. कित्याक कितकेशे म्हयने जाले हेंच्यांनी जो मेन रोड आसा तो खणून उडयल्लो आसा. आनी हेचो जो त्रास लोकांकूय जाता तशेंच जे गाडयो येता तशेंच लोक जे हांगासून ट्रॅवल करता तांकांय जाता. पूण हे बेगींतल्या बेगीन जावपाक जाय. कित्याक आतां एक म्हयन्या भितर पावसूय येवपाचो जालो आनी तेच्या उपरांत हांगा हें काम जातलें वा ना. आतां थंय उदक मारतात तेजो त्रास जाता, म्हणजे लोकांचेर उदक उसळटा. आनी जेन्ना पावस येतलो तेन्ना हे जी परिस्थिती आसा ती सामकी बिकट जातली. कित्याक तर लोक हांगासून हो मेन रोड आसल्या कारणान हांगासून मोठ्या प्रमाणान येरादारी जाता. आनी आमी पळयतात की हांगासर जे मदीं मदीं खणला त्या खातीर ट्रॅफिक जाम जाता. हांगा ट्रॅफिक पुलीस रावतात आनी जी ट्रॅफिक आहा ती सुरळीत करता. पूण तेचो तितको इम्पॅक्ट हे पडना. कित्याक तर एकूच रस्तो आसल्या कारणान सगळ्यो व्हडल्यो व्हडल्यो व्हेकल्स ह्या रस्त्यांसून वतात. त्या खातीर हांगा बेगींतल्या बेगीन हें काम सोंपपाक जाय. एटलिस्ट मेन रोडाचें तरी काम हांगा जावपाक जाय. तशेंच जे दुसऱ्यो वाटो आसात देसाई नगर तशेंच हावजींग बोर्ड हांगाय बी खणला. पूण ते एक भायर पडल्या कारणान त्याचो त्रास तितकोसो जायना. पूण जो मेन रोड आसा कुंकळवाडी पुलासून हॉस्पिटल पर्यंत आनी फुडें ताचो त्रास हो लोकांक जाता. तो बेगींतल्या बेगीन पावसा पयलीं हे जें काम आसा सिवेज ट्रिटमेंट प्लांटाचें ते बेगींतल्या बेगीन करपाची मागणी लोक करीत आसा. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक. परतून घेयात वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मिरामार गोंयांतल्या युथ हॉस्टेलार 1 एप्रिल ते 3 एप्रिल ह्या काळात बास्केटबॉलाची सर्त आयोजीत करून राज्यभरातल्या तरणाट्या आनी स्पर्धात्मक पंगडांक एकठांय हाडले. हे सर्तीत उंचेल्ल्या दर्ज्यांचो मॅची आनी थळाव्या बास्केटबॉल प्रतिभेचो खर वांटो आशिल्लो. पणजेच्या दोलायमोन वाठारांत आयोजीत केल्ले हे सर्तीत गोंयांतल्या बास्केटबॉलाच्या वाडट्या लोकप्रियतेचेर उजवाड घालो. तशेंच खेळगड्यांक आपली कुशळटाय आनी खिलाडू वृत्ती दाखोवपाक एक व्यासपीठ मेळ्ळें. हे सर्तीक लागून ह्या वाठारांतल्या खेळा संस्कृतायेक चालना मेळ्ळी. So this is the women's 3-on-3 basketball league, which is open to everyone from Goa as well as in India. And we started yesterday, and it's going to go on till Sunday. That is 3rd of April. Matches start around 5:30 till about 9. Some of them are local players. Some of the players have come from Rajasthan, Maharashtra, and Karnataka. They have played at different levels. Some of them have represented Maharashtra or their states. And what we have done is we have actually mixed all the players. We mixed the Goan players with the players from other states, so that they all get a good experience. They know what it is to play with good players and professional players, and how to learn the different techniques in basketball. It was a great experience. पहली बार आई हूँ मैं, and it is a very pretty place and prettiest sport I've ever seen. Which state are you coming from? Talegaon, Kaiteri. Which state are you representing? Oh, Mumbai. It's a very beautiful experience. I like to thank my coaches in Goa. They have given a good accommodation and food, and everything is taken by from the association. It's a very huge platform for women to experience such league in India, and it's the first league that Goa has made for women, and we are very grateful for the opportunity and experience.
गोवा 365 खातीर जाहीर हसन, गौतमी गांवकर आनी अरुण नाईक. आयतारा उष्ण दीस आसतलो, नितळ मळब तिगून उरतले. एकंदरीत खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. फुडल्या सप्तकांत सुके हवामान आनी नितळ मळब आसतले. दनपरां आनी राती खर उष्णताय जाणवतली. सांजे वेळार कांय सुवातींनी उष्ण वारे घोळटले. देखून भलायकेची खासा जतनाय घेवची आयएमडीन सल्लो दिला. सोमारचे तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमारांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. उष्ण तापमान, सुके हवामान, नितळ मळब, खर उष्णताय, सांबाळची भलायकी. सांजे घोळटले उष्ण वारें. आयतारचे तापमान 35 ते 26 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक खासा अलर्ट ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.